म्हाका सगळ्यांक पयलीं एक सांगूंक जाय, राती कोणी न्यूज घातल्या की हांवें सीएमाची आनी MLAची आनी कोणाचीच म्हाका हेल्प नाका म्हटल्या म्हणून. त्या पयलीं ते मातशें पळोवन घेया. आनी सकाळी रिपोर्टर जे येयल्ले तेणी म्हाका विचारला की हांवें हे फाटीं घेतला आनी हांवें 6 करोड म्हाका दिता म्हणून सांगल्या म्हणून तेणी म्हाका विचारला. ते कोणी सांगला पळय न्हू, तांकांय मातशें फुडें हाडूंक लाया. जे तुमकां कोणी इन्फॉर्मेशन दिल्या पळय तें म्हाका जाणा जावंक जाय की म्हाकाय कळोंक जाय न्हू की फेक न्यूज कोणी घातल्या पळय ती. मॅडम पण आता झाला की तुम्ही काल डेमोलिश झाले पळय, आता तुम्ही कितें विथड्रॉ करपाची? विथड्रॉ कित्याक करपाचें? विथड्रॉ करपाचें म्हणून तेणी तेजो रिप्रेझेंटेटिव्ह हांगा येयल्लो. कोणाचो? तो पूजा शर्माचो. ओके. तो रिप्रेझेंटेटिव्ह येयल्लो. तेणी म्हाका सांगलें की अशें तेका पयलीं इतली कांय खबर नासली कित्याक तो पळय तो बिल्डर आसलो. तेणी तेका सांगूंक ना खंय आनी ओनरान की आमी हांगा रावता बी म्हणून. तांकां अशें सांगलेलें की आसगांवान एक जागो आहा तो तुका आमी तुमच्या नांवार करून दिता. आनी तांकां सांगिनासतना सगळे पेपर वर्क बी करून दिला. आनी जेन्ना हे हांगा मागीर त्या बिल्डरांनी बी सगळे मोडला आनी हे सगळो प्रॉब्लेम जाला, तुमी सगळीं म्हाका हेल्पाक येयल्यात. CM येयलो, MLA येयली, तुमी रिपोर्टर येयले, सगळे लिडर येयले, सगळ्यांनी येवन म्हाका हेल्प केला. हें अशें जाला तेन्ना तिका कळ्ळा खंय की असो हो प्रॉब्लेम जाला म्हणून. तेन्ना आनी म्हाजो चेड्याकूय किडनॅप केलो. सो तेन्ना तिका कळ्ळें खंय की तिकाय भुरगीं आहा खंय, ते चेडो नासलो असो तेचेर कितें जालें अशें म्हणून ती खंय म्हाका सॉरी म्हणटा खंय ती. आनी हे घराचें पळय जें कितें मोडलां न्हू ताचें घर म्हाका करून दिता म्हणटा ती. आनी तिची सॅलरी परत घेता म्हणटा ती. आनी आमचे जो कितें म्हाजो अधिकार आहा तो म्हाका परत तुमी तुमचे घेया. आपूण तुमच्या मदीं आनी कसल्या तितून पडाना. गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री तुका येवन हांगा मेळ्ळे, सगळे पार्टीचे लोक तुका येवन मेळ्ळे. तेंच्यांनी मुखेलमंत्र्यान तुका सांगलें डॉक्टर प्रमोद सावंतान आपूण तुका हेल्प करता. तरी आसतना तुका पूजा शर्माचो हेल्प कित्याक गरज पडटली? हेल्प म्हटल्यार म्हाका अशें दिसलें एका सेकंड म्हाका अशें दिसलें एक 6 वरां म्हाजोय चेडो नासलो, तिकाय भुरगीं आहा खंय. पूण हांव दुसऱ्या भाशेन हांव तशें सामकें हें न्हू घर मोडच्या टायमार तिका पूजा शर्मा कळोंक ना, तिका काय खबर नासली खंय. मॅडम खबर नासता. एक प्रश्न, एक हेतून कन्क्लुजन हा. जेन्ना पूजा शर्मा घर मोडपाक येयली, प्रॉपर्टी घेतली पूजा शर्मान, आता मध्यस्थी कोण आसा पळय त्याने मात्तूय पूजा शर्माक सांगूंक ना आपण कितें करता आणि कितें ना तें. तिका फक्त नांवार करून दिता म्हणून सांगलेलें. तिका इन्फॉर्मेशन काय नासली आमी हांगा रावता पासून म्हणून. बरं, आता तुम्ही ते घर बांधून दिता हे फाटी घेतला आणि काय ना, ह्याच्या खातीर तुम्ही केस विड्रॉ करता? विड्रॉ घर बांधून दिता किडनॅपिंग काय करू ना, फक्त म्हणजे घर बांधून दिता म्हटलं तेकाच हय म्हटलंय. ओके, म्हणजे केस विड्रॉ करना. आणि म्हाका सांग मॅडम, अशी केस विड्रॉ करपाक मेळटा तुमकां? तुम्ही म्हाका काय खबर ना, ते एडवोकेट पळयतलो. तुमकां जेन्ना सीएम मेळपाक येयले पळय, सीएमाचो हेल्प कित्याक नाका जालो? हांवें नाका म्हणूंक ना म्हाका हेल्प. रिपोर्टरांनी घातल्या तेचेर हेल्प नाका म्हटला म्हणून हांवें कांयच म्हणूंक ना. रिपोर्टरांक कोणी केन्ना कितें सांगले म्हाका काय खबर ना. रिपोर्टरांनी फेक न्यूज घातल्या, रातीच घातल्या. आता फेक न्यूज घालपाक लागले मॅडम. आता हांवें तुमच्या फुड्यान अशें म्हटलां म्हाका सीएमाची आनी याची MLAची हेल्प नाका म्हणून अशें म्हटलां. तुम्ही येवच्या आधी तुम्ही न्यूज घातल्यात. उलोवंक येवच्या आधी ना ते उलोवंक ना. तेजो रिप्रेझेंटेटिव्ह परत मोडले जाल्यार तुमकां कितें बरोवन दिलं तेंच्यांनी? कोण हेल्पाक कशें? मॅडम पयलीं तुमकां एक मिनिट, तुमकां बरोवन दिला तेंच्यांनी? एडवोकेटा कडेन आसा. एडवोकेटा कडेन आसा. आनी पयशांचो जो आतां तुमी म्हटला पळय 6 करोड, ह्यो कितें मेळटा? ते म्हाका सकाळी हेणी म्हटला, रिपोर्टरान म्हटला. तेका रिपोर्टराक कोणी खबर दिल्या ती म्हाका खबर ना. घर बांधून दिता आणि 6 करोड म्हाका दिता म्हटला. ते रिपोर्टराक कोणी सांगल्यार म्हाका खबर ना. तेका खबर आसतली, तेका खबर आसतली न्हू. कोणी खबर तेका रिपोर्टराक दिल्या तेका खबर आसतली. तुम्ही काल MLA तुमच्याकडे नॉनस्टॉप आसली, तिका कितें सांगना तुमी हे मेळटा सद्या अशें तुमचे वचपाक कितें हांगा आसले ना? नॉनस्टॉप आसले. मॅडम म्हाका सांग पळय, तुम्ही आता केस विड्रॉ करता म्हटले पळय, तुम्ही सीएमाक म्हटले जावं तुम्ही येवन मेळ्ळे पळय, कोणी सपोर्ट दिला पळय, तांकां तुम्ही सांगले ना? तुमचे डिसिजन तुम्ही घेतले? ते एडवोकेटाक सांगून हे केलां. एडवोकेटान म्हटलं आता तुम्ही कितें फ्युचर कोर्स कितें एक्शन आसतलें ती बांधून दिता ते तुम्ही सॅटिस्फाय? फक्त घराचेच हांवें हें केलां, बाकीचे केस हांवें परत घेवंक ना. फक्त घराचे जे म्हाका तेणी बांधून दिता म्हटल्या पळय न्हू, तेच हय म्हटलें. तेजेर सॅटिस्फॅक्टरी आहा तुम्ही? तेचेर न्हू, ते बाकीच्या एडवोकेटा कडेन उलयता आनी मागीर सांगता. मॅडम हे डेव्हलपमेंट केन्ना जालें, केन्ना येयलो तो रिप्रेझेंटेटिव्ह?
काल राती येयल्लो राती हय म्हणजे पयलीं तुम्ही विजय सरदेसायकय मेळलेले ते ताका हांव थँक्यू म्हणपाक गेल्ले कित्याक तेणी पयलीं आमकां हेल्प केली सो हांव ताका जस्ट थँक्यू म्हणून हांव येयला तो येयल्लो हांगा मॅडम हांगा येयल्लो ते मनीस येयल्ले विजय सरदेसाय तो मनीस येयलो घरा कडेन येयलो हय ना खंय तरी कितें आसा खबर आहा जेन्ना तूं सगळे एमएलए मुखार येयले सीएम येयलो खंय आसा तुवें लोकांक कॉन्फिडन्सान खंय तर तांकांय सांगपाक जाय आसलें आपूण केस फाटीं घेता तेंचें म्हणणें आसा की तुवें तांकां सांगूंकूय ना वा तांकां कसलीच मेसेज दिवंक ना ऑटोमॅटीक तुवें अशी केस फाटीं घेतली हे घेवपाचें कारण कितें त्या टायमार म्हाका अशें दिसलें की कित्याक आवय एक आवय म्हाका म्हणजे म्हाका म्हाजें टेन्शन आहा म्हाजो चेडो ना जालो ती काय भुरगीं आहा म्हणून तेणी म्हाका सांगलें पण म्हाका मातशें थंय मातशें हें जालें म्हाका तिका आतां धक्कर भितर उडयली जाल्यार म्हाकाच कितें जाल्लें स वरांक हांव जाणा म्हाजो चेडो ना म्हाजो जीव कसो वयतालो म्हाका खबर आहा मॅडम तेचेर विश्वास हांवें दवरलो तुम्ही फक्त हांवें फक्त म्हाका इतलें सांगलां म्हाका घराचें हांवें आनी कित्याक फाटीं तिचो घेवंक चेडो आहा तुमकांय चेडो आहा हेचेर तुमी विश्वास धरले कित्याक ही व्हडली किडनॅपिंग केस आसली न्हू मॅडम आता म्हाका एक सांगा पळोवया तुमी सीएमाक मेळपाक थँक्यू म्हणपाक वचूंक ना तुमी आमी वचपाक आसली पूण म्हाका सडनलीच कॉल येयलो सीएम सर हांगा येता म्हणून आमी मॅडमी कडेन इचरूनय आमी वचपाक आसली आमकां पण आता तुम्ही लोकल एमएलएक मेळ्ळें तांकां सांगल्या तुमी की केस विड्रॉ करता म्हणून त्या टायमार ना सांगू आता तुम्ही केस विड्रॉ केले आणि तुम्ही लिगली कितें आहा तें पळयता मॅटर फक्त घराचे लिगली कितें आहा तें पळयता तुमी आजोगात पळयतलो ओके फक्त घराचे तेच ओके बरें इतलेंच प्लीज